प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वो विस्वोर वोड 27 ते 32 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 27 to 32। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दोंग्या दोन शास्त्र्यांनो आनी फारिजियांनो, कोता तुमचे तो तुमी चुनो काडलेले समाधी सारखे। त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसता, पण भितरल्यान मेलेल्यांचे हाडांनी आनी सगळे जिन्सांचे ओडशिकेन भरल्यात। तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पण भितरल्यान तुमी दोंगेपणान आनी खोटेपणान भरलेले आसा। तांची खास जेजू आदी फुडें सांगता। दोंग्या दोन शास्त्र्यांनो आनी फारिजियांनो, कोता तुमचे तुमी प्रवाद्यांच्यो समाधी बांदतात आनी नितीवन मनशांच्यो यादगारी मिटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसल्या जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवंक आनी तांचे बरोबर वांटो घेवचे नासल्या। म्हणटच प्रवाद्यांक जिवीशी मारतेल्यांची तुमी सोसत म्हूण तुमचेच तुमी गोवाय। अशें तर तुमच्या पुर्वजांच्या पातकांचे माप ते तुमी भरून काडटात। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू दोन शास्त्र्यांक आनी फारिजियांक एकदम कोडी उतरां उलयता। आनी आयज आमी ह्या 27 आनी 28 वडीर आमचो नियाळ करुया। जेजू कितें म्हणटा? दोंग्या दोन शास्त्रांनो आनी फारिजियांनो, कोटा तुमचे तर तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारखे। त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेलेल्यांची हाडांनी आनी सगळ्या जिन्साच्या ओडशिकेन भरल्यात। तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंग्यापणान आनी खोट्यापणान भरलेले आसात। भाव भयणीनो, देवाक पातकी मानतात, कित्याक देव जाणो की जो पातकी आसा तो आपण पातकाचें दूख भोगतलो आनी देव ताका बक्षितलो। पूण देवाक दोंगी एकदम मानिना। देव दोंग्या लोकांक पयस दवरता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, हे धर्माचे लिडर फारिजियो दोन शास्त्री ते कितें करताले? जेजू सांगता हांगा, तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारखे। त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मनशाच्या हाडांनी आनी सगळ्या जिन्सा ओडशिकेन भरलेले आसात। ताचे फुडें कितें म्हणटा 28 फुडें? तेच बरी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंग्यापणां आनी खोटेपणान भरलेले आसात। भाव भयणीनो, एक खरो दोंगी कोण जावन आसा? खरो दोंगी जावन आसा जो भायल्यान बरो दिसती पडटा, जो भायल्यान मनशांक दाखयता आपूण भाग्यवान प्रमाणीक म्हूण। आपलो जेन्ना तो भायल्या लोकां मदीं येता, दाखयता आपूण एकदम पवित्र, एकदम भावार्थी म्हणून। भाव भयणीनो, पूण आमच्यान देवाक फटोवंक जाता। जे आमचे भितर आहा ते आमचे भायर येतलेंच। कोणाचेर दबाव घातलो आनी तेन्ना आमी पळोवंक जाय कशे भाशेन ताचे भितरल्यान जे आसा तें भायर येता। भाव भयणीनो, समजा आमी एक आंबो घेतलो आनी तो आमी चिपडून घातलो, त्या आंब्या कडसून कितें येता? तो सगळो रोस येता आंब्याचो। आमी एक पोपाय काडली आनी ताका परत ताचेर दबाव घातलो, पांयां सकल्या घाली आनी ताका दबाव घालून ताका हांवें चीप दिलो, कितें जातलें? तो रोस येतलो पोपायचो। तेच भाशेन जे आमच्या भितर आसा ते केन्ना भायर येतलें? जेन्ना आमचेर कोण दबाव घालता, आमचेर कोण टेन्शन घालता, कोण आमकां कितें वायट म्हणटा, आनी तेन्ना जे आमच्या भितर आसा तें भायर येता। कित्याक भाव भयणीनो, आमी सगळ्या लोकांक जी आमी प्रमाणीक म्हूण सांगता, आमी तांकां कितें मोगान उलयता, तांकां बरे भाशेन तांकां त्रास करता, पूण तांचे भितर कितें आहा तें आमी नकळो, पूण तें आमी कळोंक जाय जाल्यार आमी पळोवंक जाय जेन्ना ताची परिस्थिती सारकी ना,
वाईट परिस्थिती आहा, ते त्रासान आसा, तांचे टेन्शन आसा, तांचेर खूब प्रेशर आसा, तेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान तांच्या स्वभावान कितें भायर सुट्टा तेन्नाच की आमच्यान कळोन येता की तांच्या भितर कितें आसा तें. आनी भाव भयणीनो, ढोंगी जावन आसा, हिपोक्रेट्स, ढोंगी जावन आसा, जे भायल्यान सगळे दबाजो बरो करूंक सोदता, सगळें बरें दिसूंक जाय, बरे भाशेन जावंक जाय, सगळ्यांनी लोकांक बरें म्हणूंक जाय, बरीं कांतारां जावंक जाय, बरे भाशेन बसोंक जाय, सगळे दबाजो भायल्यान जो आमकां पडूंक दिसता तो आमी करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, भितरल्यान देवाक आमी मानलेलीं जाता काय? खरेपणी आमी जे भितरल्यान आमचे आसा ते आमी भायल्यान दाखयता काय? आमी फुडल्यान फकत भायल्यान दबाजो सगळ्यांक दाखोवपाक आनी देवाक असलो भायलो दबाजो एकदम मानना. कित्याक भाव भयणीनो, देव आमची काळजां पळयता, देव आमचे अंतस्करण पळयता, देव पळयता आमी आमचे काळीज कितले मोगान पडलां तें, कितले मोगान आसा तें, कितले जे आमी कोत्ता तें मोगान कोत्ता, मोगान करिना तें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी कितलेंय बरें केलें पूण आमचे इंतेसांव, आमचे जे भितरल्यान आमचे काळजान आहा तें आमी खरेपणी मोगान करिना जाल्यार जे आमी कोत्ता आमकां फायदो जावचो ना, जे आमी पेल्याक कोत्ता तांकां फायदो जावचो ना. बिश्टो दबाजो जातलो, बिश्टो न्यूजपेपराचेर नांव येतलें, व्हॉट्सॅपाचेर येतलें, फेसबुकाचेर येतलें, इंस्टाग्रामाचेर येतलें, सगलो लोक सगळे भायल्यान उलयतलो. पूण भाव भयणीनो, देवाक आमी मानलेलीं जावची ना. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, हें ढोंगेपण, हें खोटेपण आमी सोडया आनी आयज आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचें आयज जिवीत सारूंक सुरवात करुया. आनी आमी देवाक मानवलीं कशीं, खरेपणी आमी देवाची भुरगीं म्हणून देवाक मानवलेलीं म्हणून आमी आयजतान आमचें जिवीत सारुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.